गोड उल्हास सौम्या तुझे समोर आयल्या निदान कालत्या काळजा धन्या तुका भेटयता ओविस्तान तांकां नवे रसन केलाय ओविसाबे तांकां नवे निसाव दिला तुझ्या उपकारा करगा भटयता तुझी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उताराय रेखता जिणे तुझ्या आमी मागेता. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो भुरग्यांनो समेस्त भक्तिकांनो. सद्या 29व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगोसो येवकार मागता. कोरोना पिडी नेमती गरज्यो उक्त जावनान थोडे कडेन तशेंच कोरोना पिडी नेमती मिसा वचूंक साध्य जायना जाल्यार सर्व भावार्थी भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. प्रती रितीन पिडेस्तां खातीर परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर आनी विशेश करून विविधतेच्या कश्टा संकश्टा वळख जावन गरजेक वचून मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना जाल्यार सर्व भाव भयणी खातीर हे मिसाचें बलिदान हांव भेटयता. हे संदर्भात तुमचे खातीर विशेष करून आमी मागता. देव तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं दी. सुमी तुमकां बेसांवांनी भरून दी. पवित्र आत्मा तुमकां राखून सांबाळूं दी म्हणून आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. हे संदर्भात अर्गां जावन मीस भेटयता. फबी आनी जेस्सी मेंडून सादो कतर कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सद्याच्या आत्म्या मीस भेटयता. जॉस्पिन डिसोज आनी कुटुंब कल्याणपूर पुलगदीन त्या आत्म्या खातीर मीस दिता. जॉस्पिन डिसोज आनी कुटुंब कल्याणपूर अर्गां मीस दिता. जोलिन रॉबिन्सन डिसोजा एका बरी भलायकी लाभलेल्या पासत जॉयस आनी नॉर्बर्ट डिसोजा. देवदीन जॉन आनी मार्गरिटा डिसोजा तशेंच मेलरॉय रॉच हांचे आत्म्या मीस दिता. सेलीन रॉच आनी कुटुंब संपिगे अर्गां मीस दिता. जस्टीन रॉच आनी कुटुंब संपिगे अर्गां मीस दिता. विन्संट आनी इशा डिसोजा घरच्या आल्माच्या तेसांव पासत मीस दिता. मरिया पिंटो दोहा खातीर हे सर्विरेद्या पासत मागया. हांव समेस्तां पासत मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुगडास करून तांच्या पासत विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक पोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो सोम्याचो पाटलाव करचो म्हळ्यार सोम्या सांगता फकत जेवचें वा पियेवचें न्ही. सोम्याचो पाटलाव करचो म्हळ्यार सोम्या सांगता मोरचें. सोम्या खातीर मोरचें. सोम्या खातीर आमी जियोवचें भोव गरजेचें म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून सोमी म्हणटा म्हजे काल्स तुमी पियेतल्यात पूण म्हजे सांगता उजव्याक आनी दाव्याक रावूंसो कोण म्हणलें थारोवचो अधिकार म्हाका ना. कित्याक तुमच्या त्या बऱ्या करण्या मुखांतर तुमच्या त्या खऱ्या क्रिस्ती जिविता मुखांतर मात हें करूंक साध्य जाता. थंयसर इन्फ्लुयन्स चलना. बगर बऱ्यो करण्यो मात्र सर्गेचें राज्य जोड दिवंक साध्य जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. तर आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर क्रिस्ताक खरें साक्षी जावंक क्रिस्ता खातीर जिवंक आनी मरोंक सोमी आमकां फोव करून दी म्हणून विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. इगडी बोरदोळे दांपी आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया. नितळ काळ समानाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगळ बापा तुजे पुता संवसारी धाडून सर्गेच्या राजाची सतां तुवें आमकां कडीत केली. तुजें उतर आमकां प्राप्त केलें. पूण आमी ह्या पुताचीं उतरां आयकूंक सर्गेच्या राजाची शिकवण आयकूंक ह्या आधुनीक संवसारांत फाटीं सरल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापून बक्षणे मगोवन म्हणटा सोम्या वूड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. वूड दयेन सर्वेस्परा
आमचे तुझी काकूळ दाखय. मोगळा सुम्या म्हजे सांगता सर्गींच्या रासांत उजव्याक वंताव्याक कोण बसता तें हांव तुमकां सांगिना. संवसारी तुमच्या जिवितांत देवाची खुशी करून जिवोन तें राज्य आपणावंक तूं आमकां उलो दिताय. पूण जायते फावटी ह्या संवसारांत आमी आमचीच खुशी केल्ली आसा, त्या मुखांतर आमी तुका तिरस्कार केल्लो आसा. पश्चात्तापवता हांव सुम्या बक्षणे मागून म्हणटा हांव. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. मोगळा पवित्र आत्म्या पाराक्लिता तूं वर्तो देव ते रितीन सततच्या वाटेन चलोवंक तूं आमकां शिकयताय. तुजी मंदिरां जावंक आमकां तूं आपयताय. आमचो मसूर, आमचो राग, आमचो द्वेश, आमचो स्वार्थ जायते फावटी तुका फोव तो जागो रुता करूंक सकूंक ना. त्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चात्तापोवन बक्षणे मागोवन म्हणटा हांव सुम्या. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदां देव आमची काकूळट करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाहून सर्गी आणि शांतीताच्या ईश्वर सारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळट तूं बापाच्या उजव्या बसताय. आमचे मागणे वारण रे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती. देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. एगडी बरदोळे दांपया आमच्या आमच्या घर संगतीर मागया. जे कोणा मागतान बसला तांच्या पासून विशेष करून आमी मागया. जे रते घेवन एमिसाचें बलिदान भेटयता ते रित्या पासून विशेष करून मागया. महिमेवून तूं देवा आमच्या सर्वपदवेदारा बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साखरी करूंक आमकां फोव कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. कश्टदग्धांनी ताका चिरडोंक सुरेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें परीकपण दिवंक तो पेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फोव जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें.
ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी सफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपल्या जाणवाय वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नित्यवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नित्यवंत करतलो. तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देवाचें उतार घे. सो तुझ आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. जसो तुजो आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पराचे उतर करेंस करे, सगळी ताची कर्तवां विश्वासीपणाची. न्याय नितीचो सर्वेस्पर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगलो भरला. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पूर जाल्यार आपली भयभक्ती कसलेल्याचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरोसतल्यांचेर जतने नदर घालता. तोच तांकां मरणांतले निवारता. दुकाळाच्या काळार तांचे जीव वाटयता. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. एब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, आमी उसरतावन तो बवर तीर सांबाळ्ळ्या. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ जाग. सर्गार गेला तो जिसू देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवलायन ना, तसलो श्रेश्ठ जाग न्हय. आमचे बरीस सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो, तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कुरपे सिंहासनाक लागीं सरया. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, 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 हालेलुया. मनशापूत हेरांची सवासाकरी करूं आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडोवणे पासो दिवंक आयला. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो भाग्यवंत मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या तवळ जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुवांव जेजू सरशी येवन म्हणाले, मिस्त्री तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करी सई. हांवें तुमकां कितें करी सई म्हूण तुमची अपेक्षा विचारलें जेजून. तवळ ते म्हणाले, तूं तुजे महिमेवंत पावतस आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसय जाय. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमी सिनेणांत. हांव पियेतां ती काल्स तुमी पिवंक शकतात गी. हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेवंक शकतात गी. सकता म्हणाले ते. तो जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात करें. हांवें घेवंक जाय तें स्नानय तुमी घेतल्यात तें करें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बाकीचे दासण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुवांवाचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां समेस्तांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताक लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाय. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं दी. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्ताचो गुलाम जावं दी. मनशापोती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हूण येवंक ना, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हूण आनी समेस्तांचे सोडोने पासत आपणाचो जीव सुदी जाय म्हूण आयला. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो भक्तिकानो, हेचे सुवातेंत मार्काच्या एवांजेलांत भोव अपुरबायचीं ती उतरां तें घडीत आमी पळयता. जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुवांव जेजूच्या मोगाचे ते एकयसर आसले. एक गलिल्या सरोवरांत आपल्या उतर प्रायाच्या बापाय सांगाता मासली पागोवन आसले. जेजून पेद्रूक आनी आंद्रेक आपयल्या उपरांत गलिल्याच्या सरोवरांत मासली पागोवन आसलेल्या उतर प्रायाच्या बापाय संगी मासली पागोवन आसलेल्या ह्या जुवांक आनी जाकोबाक जेजून आपयल्लें आनी आपल्या उतर प्रायाच्या बापायक मासव्यार सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेल्ले. जेजूचो पाटलाव करून गेल्या उपरांत जेजूक चड ते मोगाचें जालें. देखून थोड्या सुवातेनी जावंक पुरो लाजराक जिवंत करतना, जावंक पुरो शतपदीच्या नौकराक बरो करतना, जावंक पुरो ताबर पर्वतार जेजू रुपांतर जाताना सगळ्याशी सांग ताणें आपूण उरोवंक ना. ताणें आपूण व्हेल्लें पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक. बारी मोगाचे ते जेजूक भोव आप्त ते आनी तातूंत जुवांव तो जेजूचो बारी मोगाचो इश्ट जावन बदल्लो. आतां दोग जाण जाकोब आनी जुवांव जेजूच्या मोगाचे जेजू लागीं येतात एक सवाल हाडन. आनी एक सवाल मात्र न्ही, एक विनवणी एक मागणें, एक विनवणी हाडून ते येतात, एक उपकार मागून ते येतात सोम्या लागीं. आनी ते म्हणटात, सोम्या आमी तुजे लागीं मागचो एक उपकार आसा आनी तो तुवें आमकां करीत जाय. कित्याक
आमी मासली पागून आसले हांव आमी जायती मासली मेळटाली आमकां गलिलिया सरोवरांत पूण तुवें आमकां आपयलें आनी आमी आमचो बापूय उतर प्रायसो म्हातारो म्हणलें की नासतना ताका आमी थंयच सोडलो तुजो पाटलाव करना येयले हांव पळय फाटलीं 2-2.5 वर्सां तुजे सांगाता आमी करसिल्यांत तूं इजमितां करताय तूं असर्यां करताय तूं जपां करताय तुज्या फाटल्यान हरी हजारो लोक येता 5,000-7,000 लोकांक उंडा मासलें तूं वाडताय चिंतनांतलें तूं करताय दर्यो वारें वादळ गुडे दोंगर तुजे उतर आयकतात देवसार कांपोवन तुजे तोंड पळपळ घेतात तुजे उतरां मान दितात असलो अधिकार असलो पदवी असली महिमा आसलेलो तूं आमी मागलेलो उपकार तुवें आमकां दिसय कित्याक हें सर्व आमी तुजे खातीर सांडून आयिल्ले हांव देखून तुवें आमकां तो उपकार करीसय जेजून म्हळें हांवें तुमकां कितें करीसय म्हूण तुमची अपेक्षा आमी कितें करीसय तुमकां सांगात आनी हे दोगी म्हणटात तूं तुजे महिमेंत पावतस आमचे भितरल्या एकल्याक तुवें उजव्याक आनी एकल्याक तुवें दाव्याक बसयसय ह्या जाकोबाचें आनी जुवांवचें चिंताप कसलें म्हण कोण जाणा तांचें चिंताप कशें आसलें जावंक पुरो जेजू ह्यो संवसारी राजवट चलोवंक आयिल्लो राय चक्रवर्ती तो रोमी शहराच्या रोमी चक्रवर्तीक सुलवयतलो आनी जेरुजलेमांतल्या हेरोद रायाक आनी तशेंच थंयसर आडलते चलोवन आसलेल्या पिलाताक तो दंडयतलो आनी सगळें इस्रायल परतून फाटीं स्वाधीन करतलो आनी त्या इस्रायलांत तो राय जातलो वा चक्रवर्ती जातलो कित्याक ताका पदवी आसा ताका सकत आसा ताका बोवाळ आसा ताका महिमा आसा तो जपां करता विजमितां करता तेवसार ताका पळोवन कामतात हें सगळें आसा तें सगळें वापरन वो कांय तांकां रोमी चक्रवर्तीक तशेंच इस्रायलाच्या सर्व ह्या उपरायांक धांवडावना इस्रायल स्वाधीन करना इस्रायलाचो राय जावन वा चक्रवर्ती जावन अधिकार चलयतलो म्हणलें चिंताप कित्याक लोक म्हणटालो होसान्ना दाविदाच्या पुता होसान्ना दाविदाच्या राया होसान्ना म्हणून ताची महिमा परगट करतालो आनी लोक ताका वस्तुरां आंतुळणां घालना उलयो ताळयो घालना ताका स्वागत करतालो लोक विस्मितां करलेलें पळोवन हरियारेनी ताच्या फाटल्यान येतालो हें पळोवन ते चिंताले कोण ना देखून तूं राय जातस तूं त्या रावळेरांत भितर सरतस त्या महिमेच्या पदवेत तूं बसतस तुज्या उजव्याक आनी तुज्या दाव्याक आमकां बसयचें जावंक पुरो हांव एक होम मिनिस्टर आनी तो फायनान्स मिनिस्टर जावन आमकां तुज्या राज्यांत अधिकार दिसय म्हणून तांणी चिंतून म्हणलें जायचें पूण जेजून हांगासर एक सवाल तांकां विचारलें जेजून तांकां जाप दिली तुमी कितें मागतात तें तुमी नेणांत पळया वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जो हांव जाकोबान मागलेलें तेच नेणांत कित्याक म्हळ्यार जेजून म्हणलें आसा हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक बागेवंतांक न्ही म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही म्हजें राज्य सर्गीचें म्हजें राज्य संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हजें पाटलावदार जुस्तें आसलें म्हजें राज्य संवसाराचें न्ही हांव ह्या संवसाराच्या राज्या पासून आयिल्लो न्ही देखून तुमी कितें मागतात तें तुमी नेणांत कित्याक म्हळ्यार तुमी चिंतात हांव संवसारी मनीस हांव संवसारी राज्य बांदूंक आयलां संवसारी राष्ट्र बांदूंक आयलां ना तुमी चिंतचें तें रॉंग सूख तें तुमी कितें चिंतात कितें मागतात तें तुमीच नेणांत पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमी कितें मागता तें आमीच नेणाव आमी नाका जाल्लें मागता कित्याक म्हळ्यार आमी आमकां मेळोंक नातिल्लें मागता चिंतूंक नातिल्लें मागता देवाची खुशी विंगडच आसा आनी आमची खुशी विंगडच आसता देवाची खुशी विंगडच आसा आमी दुसऱ्यांत चिंता आमी मागता देवा लागीं आमकां मेळना देखून थोडे फावटी जाकोबान आनी जुवांव मागले बरी आमी मागता सोम्या लागीं कित्याक म्हळ्यार देवाचें योजन कितें म्हणलें आमी समजना देवाची खुशी कितें म्हणलें आमी समजना
आमी आमच्याच कुशे प्रमाणे चिंताव, आमी आमच्याच योजने प्रमाणे चिंताव आनी आमच्याच मांडावळी प्रमाणे चिंताव आनी देवा लागीं मागताव आनी खंडीत तें आमकां मेळना. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या कुशे प्रमाणे, देवाच्या मांडावळी प्रमाणे, देवाच्या योजने प्रमाणे आमी सुकोवंक आमी चिंतूंक सुकोवन पडल्या. आनी खंडीत ह्या मुखांत्र आमी थोडे पोटी आमी कितें मागताव तें आमकांच कळीत जायना आनी तसली मागणी आमी भेटयता. आनी परत जेजू म्हणटा तुमी पियेतात ती काल्स हांव पियेतां ती काल्स तुमी पिवंक शकतात गी म्हणून जेजू विचारता. वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजू सांगता जायते पोटी काल्सींतले पियेल्ले आसात, जायते पोटी वायन पियेल्ले आसात, उदक पियेल्ले आसात, च्या कापी कांय पियेल्ले आसात जावं पुरो. जेजू सांगता देखून ते म्हणटात वय आमी पियेता, तूं कितें काल्सीन पियेताय पळय तें आमी पियेता. कित्याक म्हळ्यार तुजें सांगता जायते पोटी आमी पियेल्या, तें व्हडलें न्ही. तूं वायन पियेताय आमी वायन पियेता, तूं उदक पियेताय आमी उदक पियेता, तें व्हडलें कांय न्ही. तो जेजू म्हणटा हांव घेता तें स्नान तुमी घेवंक शकतात गी, हांव घेता तें स्नान घेवंक तुमी शकतात गी. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ते म्हणाले सकता हांव. कित्याक म्हळ्यार तांणी पळयल्लें जेजून स्नान घेतिल्लें जोर्दान न्हंयेंत, जुवांव स्नान लागचें स्नान ताणें जोर्दान न्हंयेंत घेतिल्लें. ताणें चिंतलें आमी तशेंच स्नान घेवंक पडटलें, देखून जोर्दान न्हंयेंत बुडचें व्हडले विशय न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमी गलिलिया सरोवरांत बुडोवन आशिल्ल्यां, गलिलिया सरोवरांत आमी उपयोन आशिल्ल्यां, गलिलिया सरोवरांत आडये वचून मासली धरून आशिल्ल्यां ह्या जोर्दान न्हंयेंत बुडचें व्हडलें न्ही. देखून जेजूक थंयसर स्नानीक जुवावन बुडयलो 3 पोटी, आमकांय तो बुडयतलो, देखून तें व्हडलें विशय न्ही. देखून आमी स्नान घेता म्हणलें चिंताप ह्या जाकोबाचें आनी जुवांवचें. पळया जेजू हांगा उलयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, काल्स आनी स्नान. खुर्सार पळया जेजू, खुर्सार जेजू म्हळें म्हाका तान लागल्या आनी तवळ एका शिपायान कितें केलें, एका शिरक्याक आंबोट एक आळमे आंबोट शिरक्यांत बुडोवन जेजू साकोन दिलें. आंबोट आनी एसीड तें पिवंक नजो जाल्लें तें एक आळमे शिरक्यांत बुडोवन जेजूक साकोंक दिलें. तसली काल्स ती काल्स विकाची, ती काल्स कुडू, ती काल्स मारेकार, ती काल्स पिवंक तुमी तयार आसात गी. खंडीत जाकोबूय जुवांव पिवंक शकचे ना ते. तशेंच स्नान, जेजूचें स्नान कसलें, रक्ताचें स्नान. जावं पुरो माथ्यार कांट्याचो मुकट सणसिताना, जतभराची मार मारतना, भरादी कुरीस वोवन तो कुर्साच्या पंद अर्थ जाताना, 3 किळ्यांचेर ताका कुर्सार उमकळयतना, ताचें कडवळ उक्तें करून तें थंयसर तें उक्तें करतना, कडवळ उक्तें करतना वावलें रगत तें ताच्या कुडीच्या माथ्याच्या केंसा तावन तकले तावन पांयां पर्यंत वळोवन गेलें तें रगताच्या कुडीचेर. ताचें तें रगत ताच्या माथ्या तावन पांयां पर्यंत वळोवन गेलें आनी ताचें रगताचें स्नान जालें. आनी हें स्नान घेवंक तुमी तयार आसात गी. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, चिंते नासतना ते म्हणाले आमी तयार आसां. ताणीं चिंतलें स्नान जोर्दान न्हंयचें, ताणीं चिंतली काल्स ती निमाण्या जेवणाची, ती काल्स वायनाची काल्स. पण जेजून म्हणलें हांगासर आंबोट शिरक्यांत बुडयल्ले आळम्याची काल्स. तशेंच आपल्या कुडीचेर जाल्लो रक्ताचो स्नान तो घेवंक तुमी तयार आसात गी. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, खंडीत ते तयार नासले. कित्याक गेत्सेमनी म्हळ्यार जेजू मागताना जेजू कैद करूंक आयिल्ले शिपाई तांकां पळोवन जेजू कैद केल्या उपरांत हे पळोवन दवरले, कोणूच जेजू सांगता नातले. जुवांव नातुल्लो, जाकोबी नातुल्लो. जुवांव मरतना मागीर आयिल्लो थंयसर, जेजू कुर्सार उमकोळा नासतना थंयसर आयिल्लो जेजू पळोवच्याक. ताचे पयलें ते सगळे पळोवन दवरले, पिद्रू पर्यंत पळोवन दवरलो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा हांव पियेतां ती काल्स तुमी पियेतात तें खरें, हांव घेता तें स्नान तुमी घेतल्यात तें खरें. खंडीत म्हळ्यार पेंतेकोस्ते उपरांत पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो, तुमी बळवून जातल्यात, सक्तीवन जातल्यात. ताचे उपरांत तुमी ती काल्स पियेतल्यात आनी म्हजे बरी रक्ताचो स्नानूय तुमी घेतल्यात. वय पूण सर्गींच्या राजांत म्हज्या उजव्याक आनी दाव्याक कोण बसता तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. कित्याक म्हळ्यार हांव इन्फ्लुयन्स करना. हांव तूं मोगा आसो म्हजो इश्ट, तूं मोगा आसो म्हजो पातयणेचो म्हणून सर्गींच्या राजांत तो परिणाम करूंक वा थंयसर इन्फ्लुयन्स करूंक साध्य ना. जो कोण बरी करणी करता, जो कोण देवाची खुशी करता, जो कोण देवाचे कुशे काळजी येता,
तशें जाल्यार मात्र तें फावो जाता म्हणलें सत जेजू स्वस्थ रितीन हांगासर सांगता. देवाच्या कुशे प्रमाणे चलता तो, देवाच्या कुशे काल जियेता तो आनी देवाच्या कुशे प्रमाणे देवाच्या योजना खातीर आपलें जिवीत रुपीत करता तो, ताका तें खंडीत फावो जाता म्हणलें सत. सर्गेच्या राजांत उजव्याक आनी दाव्याक म्हणलें स्थान ना, उजव्याक आनी दाव्याक म्हणलें स्थान ना. सर्गेच्या राजांत सक्कडी स्थान एकच लेख म्हज्या मगाच्या भावानो भयणीनो, थंयसर तफावत ना. देखून हे राज्य म्हाकाय तुकाय सगळ्यांक फावो जाता. देखून जेजून म्हणलें आसा मनीस हांव जल्मल्ल्या पैकी स्नानीक जुवांव व्हरतो दुसरो कोणूच ना, पण सगळेच्या राजांत स्नानीक जुवांवच्या प्रास वर्ती जावंक आमकां अवकाश आसा. देवाची कुशी करून जेल्ल्यांत मरी प्रास वर्ती कोणूच ना. कोण म्हजी आवय, कोण पळय देवाची कुशी करता तीच म्हजी आवय, म्हजे भाव, म्हजे भयणी. पूण आमकांय देवाची कुशी करन सर्गेच्या राजान सोम्याचे आवय भाव भयणी जावचें एक अवकाश आसा. देखून म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो हांगासर जेजू म्हणटा, देखून जेजू तांकां आपोवन हे दोग जाण हे सवालां केल्ले पळोवन उरिल्ले 9 जाण रागार पेटता तांचेर. आनी तो जेजू तांकां सगळ्यांक सांगाता आपयता आनी म्हणटा, तुमी अधिकारा खातीर, तुमी स्थाना खातीर, तुमी माना खातीर तुमच्या मदें तुमी झगडोंक नजो, तुमच्या मदें झगडोंक नजो. तुमी अधिकारा खातीर, स्थाना खातीर, माना खातीर तुमी झगडोंक नजो, पैपोटी करूंक नजो. कोण पळय वर्तू जावंक आशेता तो हेरांचो गुलाम जायचे, ताणें निमाणो जायचे. कोण पळय वर्तो जावंक आशेता ताणें हेरांचो साकर जायचे. कोण पळय व्हड जावंक आशेता ताणें हेरां गुलाम जायचे. जो कोण वर्तो जावंक आशेता ताणें कलतो जायचे. वय म्हज्या मगाच्या भावा भयणीनो, देखून तुमच्या मदें कोण पयलो जावंक सोदता ताणें समेस्तांचो गुलाम जायचे. देखून तो म्हणटा, हांवें लोकांनी म्हजी सेवा साकरी करीचे म्हूण आयिल्लो न्ही, लोकांनी म्हाका अभिमान करीचे, मान करीचे. हांव चलतना म्हज्या मार्गार वाटेर वस्तूर पातळेचे वा फुलां घालीचे वा उल्यो ताळयो घालून म्हाका श्रंगारेचे वा जय म्हणचे म्हणून हांव आयिल्लो न्ही. हांवें हेरांची सेवा साकरी करीचे म्हण आनी हेरां पासून हांवें जीव दिवचे म्हूण हांव आयिल्लो. तो उद्देश म्हजे कडेन स्वस्थ आसा. देखून हांव हेरांच्या घरा गेल्ल्या वेळार धरणीर बसता, मोणयेर बसता. हांव हेरां कडेन उलयतना तांच्या लागीं मोगान उलयता, घालतेपणां उलयता. हांव पातक्यां आयल्या वेळार त्या पातक्यांक पटलून धरता. हांव ते सणून गेल्लीं आयलेल्या वेळार तांकां वेंगून धरता, तांचें मन परिवर्तन करता. पातक्या सांगाता खाता जेवता. कित्याक हांव आयलां हेरांची सेवा साकरी करच्याक, हेरांनी म्हजी सेवा साकरी करच्याक न्ही. देखून निमाणाच्या जेवणाच्या वेळार जेजू जेवणांतलो उठता, आपले वस्तूर काडटा, पेंगटाक वस्तूर बांदता आनी शिसांचे तो पांय धुता आनी कितें म्हणटा, जें कितें हांवें केलें तेंच तुमी हेरांक करी जाय. पळय देव तो सर्ग संवसाराचो धनी मनशा कुळाच्या किड्या सारक्या आमचे पांय धुता जाल्यार आमी कितल्या मापान ते करूंक नजो म्हणल्यार सत आमी हांगासर जाणां जावंक जाय. दुसऱ्यान तो म्हणटा हांव सुमेस्ताच्या सोडवणे पासून आपणाचो जीवस दिसय म्हूण हांव आयलां. पेल्यांच्या बरेपणा खातीर, पेल्यांच्या सुटके खातीर, पेल्यांच्या सोडवणे खातीर, पेल्यांच्या बरेपणा खातीर म्हजो जीव अर्पोवंक आयलां. देखून सोम्यान खुर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. देखून तो एक श्रेश्ठ याजक जावं पावलो. कित्याक संवसारी याजक लोकांनात आडलेलीं दानां घेतात आनी देवाक अर्पितात. पूण हो श्रेश्ठ याजक आपणाचीच कूड खुर्सार म्हणल्या त्या वेदीचेर देवाक ताणें अर्पण दिली, समर्पण दिली. देखून तो श्रेश्ठ याजक मेल्कीसेदेकाचो वर्ग असो म्हणलें सत. हेचें दुसरें वसप बोवापूर बायन आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून पयल्या वचपांत कस्त दगदणी जिविताचो एक वांटो, कस्त दगदणी सर्गेच्या राजाची वाट, सर्गेच्या राजाचो मुकुट. देखून सर्गेचे राजोडी जे जाल्यार कस्त दगदणीच्या वाटेन आमी सोमकोंक जाय म्हणलें सत इसाया प्रवादी हेच्या पयल्या वचपांत आमकां दिता. तर म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमी कोण व्हरतो कोण ल्हान म्हणलें भेदभाव करिनासतना, हांव व्हरतो म्हणून उडकी मारिनासतना आमी कलते जावंक, कलतेपणान तें वर्तेपण जोडून घेवंक, कलतेपणान सर्गेच्या राजांत पयलो जावंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमी जाकोब आनी जुवांव बरी जावचें न्ही, स्वार्थी जावचें न्ही,
ओड म्हणून चिंतून ओडपण अशें येवचें न्ही. आमी कलते जावंक प्रयत्न करया. कलतो जालो जेजू आमकां आशिर्वादीत करतलो. सर्गीच्या रासांत उरतें स्थानमान दिवन आमकां अभिषिक्त करतलो असलें चिंतपान जिवंक सोम्या स्वादारान कृपा विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएक देवत्या सुलाम सभावार तुसारया. सगळीं सांगाता म्हणया. सतमंता देवाक सर्पद्वेदरा बापाक सर्गार विधी विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या स्पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्रात्म्यावर विंगर बेसंबवलो अवकार मरियेतान जल्मलो 5 ताणें सोंसले ताका कुर्सां जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेविलो तो मेल्ल्या मदें देवलो 3ऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यान ती मरसेबेक येतलो सतमंता पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तां स्वेकतार पदकाचें मुखसणे कुडीचें जिवानपण सस्ताचें जिवीत आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो त्रिएक देवाचेर दवरलेल्या ह्या सुभावार्थान आमची मागणी आमची गरजो सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे बापा आमच्या पाप सेवाक सर्व बिस्पांक यासकांक आनी धार्मिकांक सदांच तांच्या भाशेन तांच्या तबेन आसचे परजेची जतन बऱ्या गवळ्याच्या स्पिरितान करूंक अशें तुजी आतेरां सांगूंक तुज्या कृपेच्या देण्यांनी तांकां बरें म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आमच्या सर्व राज्यकारभाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी तशेंच मुखेल्यांनी तुमचो अधिकार लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर तशेंच समाजाच्या अभिवृद्धीक वापरूंक तुज्या कृपेच्या अधिकारान तांकां नेटय म्हण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आमच्या कुटुंबाच्या सर्व भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी तुज्या उतरान फुलूंक आदार दी. तुज्या जाणवेन तांकां बरं सदांच तांच्या जिवितांत तुका सोदूंक तुज्या बळान तांकां बरं म्हण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आमच्या बोवारी आसच्या सर्व पिडेस्ताचेर आनी प्रायवंतांचेर तुजी काकुळची ती दिश्ट घाल तांची पिडा सोसून व्हरूंक तांकां आदार तांच्या मतीक समाधान कुडी बरी भलायकी फावो कर. तशेंच परगांवांत असलेल्या भावा भयणींक राख आनी सांबाळ अशें तुज्या मोगान सदांच आमकां सांबाळ म्हण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे एमिसाचें बलिदान माध्यमा मुखांतर भेटयतल्या सर्व भाव भयणींचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तुजी जबाबदारी वळखून जियोंक आनी कलतेपणान आमचें नियंत तुजी येवजण सोदून काडन ते दिशेन समकोंक तुजो आदार दी म्हण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे 2021 तावन 2023 पर्यंत सलच्या सिनोद सभेचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. आज सिनोद सभेचें उक्तावण आमी हांगासर करता आसतना ही सिनोद सभा पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर उदरगते खातीर आनी अरेका भावार्थी लोकांच्या बरेपणा खातीर यशस्वी जायशें कर म्हण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे एकडी बोरदोळे दांपया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुगडा आसकाडया तांचे पासून विशेष करून आमी मागया. बुदयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. सदांच बरें दिवचो देव तूं आमकां बऱ्यांतलें बरें फावो कर. तुज्या पुताची खुशी करूंक आमकां शिकय. कलतेपणाची मनशां आमी जावन पेल्याक मनान लेखून उजवाडाची भुरगीं आमकां कर म्हण आमी मागता हांव. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणिको ये बापा भेटता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा. उंड्या वारा संगी भेटता देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुज्या तिब जीवन आमचें नंदन कर. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवापा मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यान एका पवित्र सभेच्या दबाक आनमन घेवं. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी दवरल्या ती देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सभेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी.
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्ताच्या देवा सर्व काळीनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मा दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कस्ता मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवानपणां जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सस्नाचे. आपल्या महिमेवंत सरकार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या दूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पुर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या जमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कस्टमरान सोसूंक विचार आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी गयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पदकाच्या बॉक्सांनी मेळच्यात तुमचे बसत समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बवडतो सो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवानपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रग सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रत्म्यात एकठांय म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या बापा सेवा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वारे. पुनर्जिवानपणाचो बरवो सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे. तांकां तुजी स्थगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माये संगती ती सपती बागे वचूचे बागे वता धर्मदूता बागे उजुतात देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं
त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमचे सुडुंदराची आज नामतीन दवरना कलतेपणा सर्गीचे राजा सोमो कोड सोडूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हणून विशेष करून ह्या मागण्या मुखांतर आमी आतां मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशें आमची पदकां मोगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतली पिडिशिडींतले आमकां निवार दयेकरुणेची वितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार का कुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसो माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडता आमची काकूळ कर देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडता आमची काकूळ कर देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडता आमकां शांती दी. सगळी आमी दिंबी घालया हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमी सुमेस्ताच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली कलतेपणान जियेल्ली आमी कलतेपणान सर्गेचे राज जोडोवंक उलो दिता ती शेळयेच्या जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका भोवना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली मगळ भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळो सुमेचे मास उंड्या रुपी सेवंक आमकां साथ दिना आत्मीक रुपान सुमयाक आमचो करून घेवचे प्रयत्न करया पत्रेक असो कुमगार आमी सेवया. जेजू ये तू मुझे थंय सदा राव तू मुझे थंय दैवी कृपेन बर तूं म्हाका मास तुजें कितलें स्वादी रगतें बोहमोले आत्मीकटाय सदा दिवचें अत्रेक तासोम्या हांव सेवच्याक तुका रक्तान सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितेंच म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेक सोम्या हांव सेवच्याक तुका मासा रक्तान सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणेन म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भूमोगाळ बापा ह्या सगळ्यांच्या जेवणात परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवानाने मोगान आमी वाडशें कर ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविता गरजे स्वादात आनी सर्गींच्या गुटाचे अदीक संपूर्ण समजून आमकां मेळो म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मगळ भाव भयणीनो भोव भक्तीपणान मिसाच्या बलिदान वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक
हांव अभिनंदन पळयतां देवाची आशिर्वादां तुमचेर निरंतरी मागतां. एमिसाच्या बलिदानाक विशेश करून संगीत दिवन आदार दिल्ल्या भाऊ सैमन पायस बजाल तुजो उपकार भोगता. तशेंच वचप पासून कुमो केल्लो बाप स्टॅनी तशेंच भाऊ जॉयसन तांचो मनपूर्वक उपकार भोगता. एमिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून तुमी पळयचें म्हणल्यार रेत्यान प्रसार करतात दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल. तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगोळी अविनाश गंगोळी कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार भोगता. देवाचे आशिर्वाद मागता. मंगळ भाव भयणीनो, येवच्या मंगळारा सकाळी 9 वरार बावटो बार्न पुनसेताच्या परबेच्या नव्यानाची सुरवात आमी करता. 9:30 वरार मीस उपरांत नवेन, ताचे उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. नवेनाची मिसां हर एका दिसा सकाळी 9:30 वरार आसतलीं. 9 दिसांचें नवेन हांगासर फेस्ताच्या तयाराय बाबतींत आमी करतले. हांव देखून तुमी व्हडा संख्येन ह्या नव्यानाच्या मिसान वांटेली जावन नवेन करून देवाचो आदार मागूंक विशेष करून तुमकां आपोवण दिता. फेस्ताक तयार जावन चलच्या ह्या 9 दिसाच्या नवेनांत खंयचो इरादो घेवन तुमी हांगासर येतात, नवेन करतात, खंडीत तो इरादो तुमकां फोव जातलो आनी मागलेले खंडीत तुमकां मेळटलो म्हणलो बरोबर आमकां आसा. तुमच्या त्या सांगपाचो विशेष करून आमी मागता. 26 तारीख 24 कोंप्रिसो आयतार आमी संभ्रमता. त्या दिसा आमी सकाळी 8 वरार उपरांत नवेन, ताचे उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. 27 तारीख 27 बुधवार त्या दिसा मीस सांजेर 6 वरार, बेस्पाची मीस सांजेर 6 वरार उपरांत नवेन, ताचे उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आसा. 28 तारीख फेस्ताचो महापरबेचो दीस सकाळी 8 वरार सादे मीस, 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मीस. आमच्या दीस सेविकार जनरल भोवमानादीक मॅक्सिम नोरोना बाप एमिसाचें बलिदान भेटयतले. आमी आमचे खातीर विशेष करून मागतले. ह्या फेस्ताच्या संभ्रमी मिसाक तशेंच नवेनाच्या मिसाक भक्तीन वांटेली जावंक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. फेस्ता बाबतींत तुमकां मुड्दोम रावोंक तशेंच पिर्जेंत रावोंक तशेंच फेस्ता बाबतींत फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन कुमो करूंक तुमकां आपोवणें दिता. तुमची तेसावां आनी तुमची तेसावां विशेष करून हांगासर ऑफिसान दिवयेत. नंतर आमच्या मेल आयडीक वा हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक तुमी धाडून दिवयेत, वॉट्सॅपार तुमी धाडयेत. तशेंच मिसां कोणा दिवंक जाय तुमी हांगासर ऑफिसांत दिवची. तुमच्या एरिया खातीर विशेष करून आमी मागतले. हांव मुखाशेनो फुल्ली फुलाची पाकळी तुमी दिल्ल्यांत खंडीत तुमी दोशी जातल्यात आनी आमी तुमचे निरंतरी मागतले. हांव हे पुंतळ जावन तुमकां जायतें बरेंपण फावो जालां. तसो उपकार जावन फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन फेस्ता संदर्भार तुमी ह्या पुंतळाक आदार दिवंक तुमकां आमी मोगाचें आपोवणें दिता. हांगासर डिस्प्ले केल्ल्या त्या अकावंट नंबरांत फिस्ट फंड आसा, तशें अकावंट नंबरांत तुमी धाडून दिवचें. तुमचे खातीर निरंतर आमी मागतले. हांव तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. फिरजेंत रावोंक तुमकां उलो दिता. सादी फिरजेंत 1000, फेस्त फिरजेंत 5000, प्रधान फिरजेंत ₹25,000 दिवनी ह्या फेस्ता बाबतींत ह्या पुंतळाक कुमो करून तुमकां आपोवणें दिता. परत आमी समेस्तां तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आतां निवाणो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सादी जाल्यार ती मिगलची नांतर तकली बागून आशिर्वाद घेवचो. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. वाडतामचो सोडून उजवाडामचो पांखून दैरान मेटा काडून परगट्या क्रिस्ता शांती पासो झुजून नीती पासोद वावरून संतोष सगळ्यान वावरून जावया साक्ष मोगान. जेजू तो आमचो आदार, मोगान तो आमकां सांबाळ. कृपेन सर आमी आसो जियेशें कर सदां काळ. मोगाळ सोवे हांव
मुळे आशीर्वाद भगीन पुरुषाचे कुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.